मार्केट फिश आणि हेर इन्फ्रा सयत नवे पंचायत इमारती खातीर जमनीचे डिमार्केशन करपाक सांताक्रूज पंचायत सायटीर गेल्ली, पण पंचायत वाठारांतले जमनीचेर बरीच बेकायदो बांदकामां आनी अतिक्रमणां केल्ल्याचे दिसून आयले। ही तशी धक्को दिवपी गजाल। या प्रकरणात पंचायत वांगड्यांची चवकशी सुरू जाल्या। सांताक्रूज पंचायतीचे कार्यालय पोरणे बिल्डिंगेत आसा। नवी इमारत जातली, थंय वचपाक वाटय अशीर आसा। इमारतीत पंचायत कार्यालय, नुस्तें बाजार आनी कांय दुकानां आसतलीं। मात वांगडी जमिनीचें डिमार्केशन करपाक गेले त्या वेळार थंय बरीच बेकायदो बांदकामां जाल्ल्याचे उक्ताडार आयलें। जायते कडेन अतिक्रमणय जालां, हाची चवकशी सुरू जाल्या। एक्चुअली हे सगळें न्हू आहा तितलें इल्लीगल कितें हे आतां हेच्या अंडर येता, आमच्या पंचायतीन एक्वायर केले पळय तेच्या अंडर येता। सदमोल तूं आतां फकत हांव 6 म्हयने जाले प्रेसिडेंट जाल्यार आनी असले हेजेर हांव डायरेक्ट एक्शन घेता। जायते कडेन तेणी पुरयलेले आहा, थोड्यांनी बिल्डिंगां पासून बांदलेली आहा। हे आदले पळय प्रेसिडेंट आसले पळय तेणी कितें करून दवरलां खबर ना। सदमोल ते सगळी आतां इन्क्वायरी चालू आसा। आतां हिंगासर एरिया ही ऑक्युपाय जाली खूब वर्सां जाली, पंचायत आपण एक्वायर करून दवरलेली कितें। आतां ते पंचायत घर, फिश मार्केट आनी शॉप्स हिंगासर येवपाची आसा कितें। आमचो फूल सपोर्ट आसा, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी फूल सपोर्ट आसा। पूण पयले आदीं पळय कोण पंचायतीन आसले कितें जावं सरपंच वा कोण आसले पळय हेचेर कांय एक्शन घेवंक ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन आमी कम्युनिटीन लँड दिला ओनली फॉर कल्टिवेशन पर्पज एंड नॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन। एंड देर इज अ स्ट्रेट डायरेक्शन हा गव्हर्मेंटाचे, नो पर्सन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कॅन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज। आनी इन केस आमकां तर आतां मेवलें इन दीस इन कम्युनिटांत लँड कोणे इलिगल कंस्ट्रक्शन केलां, वी वील पूट फॉर द कोर्ट फॉर डेमोलिशन। आनी हितून आमी कोणाक सेफ दिवचें ना, बिकॉज दीस लँड इज स्पेशली गिवन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। This is not the land for the construction purpose. So, it's a clear cut. So, the Comunidad will act on this basis and we will be demolishing whatever is coming on the way. Because we already filed in other land of Comunidad in agricultural land. It is already matter in the High Court. In the same way, we will start here also. So, we won't be allowing anybody to do this illegal activity. It will be take time, no doubt on this. And many places because immediately we cannot do all the process, but simultaneously we are going to do it. आता आमी हिंगा डिमार्केशन करपाक आपयलेले सर्वे प्लॅनांतल्यान एज अ लँड एंड सर्वेल्यान। सो तेणी आमकां फुडली डेट दिल्या आनी आमकां सांगलां कित्याक बाबा कित्याक बुशीस जालेले आहा पळय थिंगा सर्वे करूंक जायना म्हूण तेणी आमकां सगळें क्लियर करून जागो दी सांगला। आनी आमी मागीर फुडले फावटी आमकां डेट दिलेली आहा 13 तारीख, आनी आतां येतले आनी डिमार्केशन आमकां करून दिलें। जें कितें हिंगा मोदें आहा तितलें आमी क्लियर करतले, बट दीस इज ऑल इल्लीगल। जे गव्हर्मेंटाचो फायदो काडटा पळय तो जे आमी कितें कोन्ना, तेका लागून आमी आमचे जागे कितें आमकां एक्वायर करून दिलेले आहा ते आमी आमचे सेंटरक्रूज आमी कितें करून दवरूंक जाय। इट इज नॉट की आमी बाबा आमी आमच्या फायद्याक लागून करता, इट इज अ बेटरमेंट फॉर द पीपल ओनली। कित्याक लोकांकूच फायदो जावपाचो, जे आमी कितें करता ते लोकांक फायदो जावपाचो। सो प्लीज आमकडे सगळ्या लोकांनी कॉपरेट जावचें म्हणून लोकां कडेन मागता। गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिग्स।